शेनवारा इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजान महिला खातीर मेळाव्याचें आयोजन केल्लें। ह्या महिला मेळाव्याचें उक्तावण मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांच्या हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री दयानंद मांद्रेकार, साहित्यीक ज्योती कुंकळकार, इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजाचे अध्यक्ष संजय हरमलकार हाजीर आशिल्ले। ह्या मेळाव्याक मोठ्या प्रमाणात महिलांनी हाजिरी लायिल्ली। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान महिलांनी स्वताच्या पांयार आत्मविश्वासान उबे रावचें अशें म्हणलां। आज गोंयांत समाज सुरक्षीत आसा। आदल्या काळा भशेन चलयांक कमी लेखिनात। गोंयांत चली आनी चल्याक समान अधिकार मेळटा अशें तांणी फुडें उलयतना सांगलां। रस्ते अरुंद असले ते रुंद केले म्हणून संपन्नता आयली का कितें? आमी संपन्नता तेन्नाच आयली म्हणटात ज्या वेळार घरातली महिला, समाजातली महिला ही आत्मविश्वासान आपल्या पांयार उबी रावता, आपले आणि कुटुंबाचे निर्णय ती घेता, घरातल्या कुटुंबाच्या सगळ्या निर्णयात तिचो केवळ सहभाग नाही तर तिचो पुढार असता। आणि आज ही गजाल दिसता आणि म्हणून आयचो समाज गोंयांत तरी हांव म्हणटलो की समाज हो सुशिक्षीत जाला, सुसंस्कृत जाला आणि खऱ्या अर्थान संपन्नतेकडे वता हे पळोवन शुभ संकेत दिसतात। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत म्हणजे ओव्हरनाईटही जावना ही बदल, पण सातत्यान ह्या विषयाकडे उलोवन जनजागरण जावन महिला संघटना उब्यो रावून हळूहळू ह्या दृष्टीन आमी वतात। महिलांनी कोणाचेरच अवलंबून रावनासतना स्वताच्या पांयार उबे रावचें। फक्त शिक्षण घेत रावचें न्हय तर उद्योग करून मुखार येवचें। आपूण महिला हे चिंतून फाटीं रावचें न्हय अशें कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री दयानंद मांद्रेकार हांणी सांगलां। केवळ शिकले शिकून शेवटी जॉब मेळटलो जावं कितें मेळटलें खूब हे कमी। आजच्या परिस्थितीन महिला म्हटल्या नंतर त्यांच्यानी आपल्या पांयार उबे रावपाचे जर प्रयत्न करीत म्हणून खास करून डॉक्टर सुधा मूर्तीचें उदाहरण तुमकां दिल्लें आहा। म्हाका दिसता हेच आदर्श घेवन केवळ महिला म्हणून आमी फाटीं न रावता। आमी म्हणटा की महिला आज दादल्या फुडें पावल्या, शेवटी म्हणटा तितके बरें खऱ्या अर्थान जेन्ना पावतले तेन्नाच खरो ताका हें म्हत्व आहा आनी ते पावूंक जाय। ते पावल्या शिवाय खरें हें कळचें ना। ह्या वेळार इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजाचे अध्यक्ष संजय हरमलकार हांचें उलोवप जालें। आज महिला नेहमीच मला वाटतं पुरुषाच्या बरोबरीने चालायला सुरुवात झालेली आहे। आनंदाची गोष्ट ही आहे की एवढी वर्ष आमच्या एअरफोर्समध्ये सुद्धा महिला नव्हत्या, त्या यावर्षी पहिल्यांदाच 3 महिलांची निवड झाली आहे एअरफोर्स, म्हणजे प्रत्यक्ष लढाईमध्ये भाग घेणार आहेत महिला एअरफोर्सच्या। तर अशा तऱ्हेने महिला खूप पुढे येत आहेत। असं समजू नये की एकच इंदिरा गांधी आहे किंवा एकच हे आहे। आता खूप महिला तुम्ही व्हायला पाहिजे, पुढे यायला पाहिजे। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली।